चोडणा रायबंदर मार्गाचेर आयच्यान रोरो फेरी सेवेक सुरवात जाल्या। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दोनूय फेरीबोटींचे उक्तावण केले। गोंयान 8 परस चड रुटांचेर फेरीबोटी चलतात। फुडाराक ह्याय रुटांचेर रोरो फेरीबोटी सुरू करतले म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। रोरो फेरी चोडणा टू रायबंदर हांगा आमी सुरवात करता। इट इज टोटली ऑन द पीपीपी बेसिस। हांव आमच्या इंडियन वॉटरवेज डिपार्टमेंटचे मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी ताची एंटायर टीम हांच्या खूब खूब अभिनंदन करता। सरकार इनोवेटिव्ह प्रोजेक्ट फक्त रोड ब्रिजीस इतकेच न्ही तर आनीकूय बी लोकांक कशा पद्दतीच्यो फॅसिलिटीज मेळटल्यो हाचो सातत्यान विचार करता। आनी रोरो फेरी हे ताचें एक उदाहरण आसा। गोंयांत जवळपास 8 पेक्षा चड रुटाचेर फेरी चलता। आमी इन फ्युचर अशा पद्दतीच्यो रोरो फेरी त्याय रुटाचेर चलोवपाचो आमचो विचार आसा। हांव आमकां विजय बरीत ह्या कंपनीच्या मार्फत पीपीपी तत्वाचेर ही फेरीबोट आमी सुरवात केल्या। इट इज एन हाय स्पीड झिरो कार्बन इमर्शन आनी देशांतली पयली रोरो फेरी म्हणपाक काय हरकत ना। गोंयांत सुरवात केल्या। टुरिस्ट अट्रॅक्शनूय आसा, एसी आनी अशा पद्दतीचो प्रकल्प सुरू केल्या बद्दल म्हज्या इंडियन वॉटरवेज डिपार्टमेंटाचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता। आनी इन फ्युचर उरलेल्या जाग्याचेर सुरू करपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा। खूब बरो प्रोजेक्ट गोंयच्या पर्यटनाक वाव येवपी आनी त्याच बरोबर गोंय मतदारसंघच न्ही संपूर्ण उत्तर गोव्याचे फेरीचो जो काही टायम खर्च जातालो तो टायम वाचोवपी असले तो प्रोजेक्ट आज 2 रोरो फेरी सुरू केल्या नंतर आज जाता। खूब आनंद जाता की चोडणा गांवांत पूल जावचो म्हणून खूब प्रयत्न आमचे आशिल्ले। हाज्या फुडें ते प्रयत्न चालू उरतले। प्रत्येक तात्पुरती वेवस्था लोकांक आनी तिश्टोवपाक जाय अशे पद्दतीची वेवस्था म्हणजे रोरो फेरीबोटी आज सुरू केल्ली आसात। आनी जाणी म्हणजे गांवच्यो पंचायती मागीर मतदारसंघाचे आमदार मागीर फळदेसाय मंत्री ह्या रिवर नेव्हिगेशनाचे तशेंच माननीय मुख्यमंत्र्याचे मना पासून अभिनंदन करता की तांणी हो प्रोजेक्ट फक्त लोकांची सेवा इतलोच न्ही तरी ह्या हितूच्यान आमचे सैमाचें जें पर्यावरण आसा हांगा सुद्दां ह्या रोरो फेरीच्या माध्यमांतून खूब कमी जातलें हो एक तातूंतल्यान एक प्रयत्न आसा। गोंय हे जगाचो एक टुरिस्ट स्पॉट आनी ह्या स्पॉटाक नवीन नवीन अशें इनोवेशन तशें केलें की खरें आनी ट्युरिस्टांचें आकर्शण जाता। म्हाका सांगपाक बरें दिसता की ही रोरो फेरी पळोवन ट्युरिस्टांक आनी इल्लेशे प्रयत्नान ट्युरिस्टांच्या येवपाच्या हातूंतल्यान वाड जातली। आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तसेच आमचे युनियन मिनिस्टर श्रीपादजी नाईक तसेच आमचे MP राज्यसभा श्री सदानंद तानावडे आमचे प्रेमेंद्र शेठ लोकल आमदार आणि आमचे खास सगळे सरपंच जिल्हा पंचायत सदस्य हांच्या उपस्थितीन भितर आयज रोरो फेरीचे उद्घाटन जाल्ले आसा। पयले फावटी एक बरी टेक्नॉलॉजी मॉडर्न टेक्नॉलॉजी घेवन आमी आयज रोरो फेरी सुरू केल्ली आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।